वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? हाय बॅक टू माय युट्यूब चॅनल. कशा आहात तुम्ही? हाय. आम्ही सगळी बरी असा. होय 10 10:30 झाली, 11 जाऊ पाहिली. लेट झालो आईच बाय सरपाक. आई संडे म्हटलं शिवाय उठ्या म्हटले. आम्ही उठली. हो आई दांग उठला इशवी इशू कुठ्यासारखं नवांग. आई दांग उठला म्हणता का आम्ही उठू शकणार नाही, तो जाऊन उठवूंक जाय. त्याला टाइम बाय सल्ली आम्ही. सो आयज वयता आम्ही चांदोर. तर तुमकां हांवें फाटल्यान व्हिडिओ सांगलेले चांदोर आमची बारीशी एक शूट आसा, ताका लागून आम्ही आयज चांदोर वयता. सो म्हटलं चल या म्हटलं आयज, मागीर हांवें टायम मेळचो ना. सो ताका लागून भायर सरला आयज प्लॅन केल्या वचपाक चांदोर. ओके सो कितें कितें आहा तें फुडें तुमकां कळटलें, पळोवपाक मेळटलें. कितें शूट बी सगळें तुमकां आयज पळोवंक मेळटलें कितें तें. ओके सो आयज बरो आसा वेदर, दमट आहा न्ही, काळो म्हणजे दमट कसो आहा, बरी सहा दमट जाली बाबा, बरी दिसता. ओके चला रिझल्ट आहे आयज एका कामूय आसा सांजचे. आयज 10th रिझल्ट SSC. तो सांजचे कितल्यांक ते पांचांक आणि त्यांचे न्ही संडे आसता अशें ना. 12th बी संडे आसलेले. आयज 10th. ओके सो बेस्ट ऑफ लक सगळ्यांक. आयज रिझल्ट. ओके सो आमचो कोण ना वळखीचो असो 10th बी अशें ना. आमचे कोण ना. ओके चला भायर सरला. उदक घेवपाक याद ना आमकां. शॉपार वचून उदकाची बाटली घेवची पडटा पळय, घरा उदक आसून आमकां यादूच ना. लेट जाला आयज खूब, जशें आमकां बेगिना पावूंक जाय. आमची युट्यूब फॅमिली वांगडा टायम स्पेंड करूंक जाय, म्हणटा टायम रोखडो वयता मागीर. सो ताका लागून सो चला कितें वाटेर कितें आहा दाखयता तुमकां. आयज ट्राफीक बी कांय ना, बरें आसा रस्तो, संडे न्ही, सो ताका लागून. सो आतां बरें आसा, दुखता पळयता पळयता वयता आमी चांदोर. हें पळयात बरी दिसता न्ही आतां शेनात. हय बेजार ना गाडयेन. आणि इशुका असले सॉंग लायला म्हटलं विचारपा नाका, तो आनी उग्गी आसता. पळय फूल स्क्रीन दुखता. उद्घाटन केलें हांवें सॉंगाचें दुखतान. सो पावली आमी. आवय हे स्टेप्स आईक जातले जातले सगळोच यो. हे शॉर्टकट दिशी ना. लास्ट टायम आमकां ते मातशें गाडी पार्क करपाक प्रॉब्लम जाले. वाव का कॅनल आहा आनी भुरगीं न्हाता थंयसर. तुका दिसचें ना ते भुरगीं ए कितें न्हावपाक बरें आनी. सो हें पळय उदक आनी थंयसर भुरगीं न्हातात. आई सावकास यो. पावली फायनली. बरें दिसलें जिवाक. दिशेन हांव धरता. एक्चुली हें बरें शेनात न्ही हांगा. गाडी थंय पार्क केले की लास्ट टायम म्हाका मातशें प्रॉब्लेम जालो, कित्याक मातशें नॅरो आहा तो रोड, ताका लागून. चला कितें म्हणटा आई, थंय पळय भुरगीं न्हातात. सो पावली आमी ओफिलियागेर. तूं न्हाता? तूं घरांतून न्हांवन येयला मरे. पावसान सामकें बरें आसा हांगासर व्यू न्ही नात पावसान. हांगासर पळय फणस सामकें लोमता. आवय वयर पळय कितलें आला ना, गच्च भरला. कोण काडना कितें. एक वाटेन ते केन्ना बरें बी उरना न्ही फणस, ताका कोण हातूच लायना मागीर. कितें नांव कितें सुगी स्कुबी स्कुबी धांवलो आमकां भोकलो आनी धांवलो. आतां आमकां भिवून धांवलो यो. सो पावली आमी. सामको लेट जालो आमकां पावता म्हणसर. ओके सो तुमकां सांगता हेच्या बद्दल. ओके मातशें बसता. इशुका लागलो तान सामको. उदक जाय आसलें ताका. तूं हाय करता आतां. बस बस. सो भायलो तुमकां दाखयता व्यू मातसो. लास्ट टायम येयल्ली आमी, तो आसलो इवनींग टायम, तो आसा आफ्टरनून टायम. सो हें पळय आफ्टरनून जाली 12 जाली. सो हें पळयात बरें दिसता. मागीर दाखयतलें तुमकां थंय वचोन बी सगळें. हें पळयात. सो आमी पिता ज्यूस पॅटीस. सो आमी आयिल्ले आसा चांदोर कासा दे डायस. हांगा एक घर आसा आनी तें घर न्ही 102 years हावज. हें कळ्ळें न्ही, सामकें ओल्ड, पण दिसना हें घर अशें ओल्ड कशें. सो हांगासर न्ही तुमकां बेश्टें पयलीं सरावंडींग दाखयता भायले, मागीर तुमकां सांगता कितें तें. सो तुमकां हांगासर न्ही पयलीं हांव भायले व्यू दाखयता, मागीर तुमकां हांव भितरले व्यू दाखयता. सो हें पळया भायर न्ही अशें आसा. सो हें दाखयता तुमकां सारकें एग्जॅक्ट गेट एंट्रन्स सारको. हें पळयात अशें आसा. थंयसर आसा घर आनी हें पळयात अशें हांगासर अशें पात आहा आनी सायडीन तुमी पळोवंक शकता सामकें ग्रीनरी गार्डन. ताका बरें ट्रीम बीन केला.
सो आनी हांगासर पळयात अशें ते सगळें तुमकां डिटेल दाखयता. आनी पळयात अशें हांगासर सो हे पळय अशें हांगा रावंड अशें केलां हांगासर. सो हांगासर ते दाखयता तुमकां. सो पळयात तो असो व्यू आसा भायल्यान. सो हांगासर तुमी न्ही कितें जावं तें फोटोशूट, रील, कितें बारशें शूट बीन जावं, फिल्म शूट, कितेंय फोटोशूट तुमी हांगासर न्ही करूं शकता. कळ्ळें तुमकां न्ही. सो हें तुमकां दिसता आसतलें कासा दे डायस. तुमी हांगासर न्ही कितेंय शूट बीन तुमी हांगा करूं शकता. कशें हें प्रायस बीन कशें आसा हें तुमकां सांगता हांव मागीर. सो तुमकां हांवें भायलो व्यू दाखयल्लो आसा. आतां आमी या भितर तुमी शूट बीन करूं शकता. येस, भायरूच न्ही, तुमकां जाय जाल्यार तुमी भितरूच शूट बीन करूं शकता. आनी हें सामकें घर पयलींचें आसा. आनी असल्या घरान लोक न्ही शूट करपाक न्ही रावतात. कळ्ळें न्ही. असलें घर मेळपाकूय खूब डिफिकल्ट. सो लोकांक जाय असल्या घरान कितें शूट बीट करपाक. कितें जावं वेडींग शूट, प्री वेडींग शूट बीन कितें तुमी करूं शकता हांगासर. सो तुमकां दाखयता भितर व्हरून तुमकां दाखयता हांव. सो हें पळयात अशें आसा. सो या आमी भितर. सो हांगासर पळयात हांगासर बसून तुमी कितें शूट बीन करूं शकता. सो मिस्टर DS डायस. आनी हांगासर पळयात आनी हांगासर तुमकां दाखयता. तुमकां जाय जाल्यार हांगासर कितें शूट बीन कितें करपाक जाय तुमी हांगा करूं शकता. सो हें पळयात अशें आसा. हो एक सेकेंड हांगासर एक आसा. सो हें पळयात जस्ट तुमकां दाखयता सरावंडींग. सो हांगासर अशें न्ही दारां बीन आसा. हांगासर तुमकां कितें जाय जाल्यार कितें शूट बीन करपाक बेस्ट आसा. हें पळयात अशें लांबच्या लांब. ओके, तो हो एक जालो. तो तुमकां दाखयलो हांवें हो एक आनी तो एक. ओके, सो आनी एक आसा तेवटेन एक रूम आसा. हें पळयात हांगासर. सो हें पळयात अशें. सो हें पळयात मातशें तुमकां डल येतलो. येस, सो हांगा पळयात. सो हांगासर तुमी जाय ते कितें शूट बीन कितें करपाक आहा हें तुमी हांगा करूं शकता. ओके, सामको बेस्ट आसा. सो हो भायलो व्यू. सो हें पळयात. सो तुमकां दाखयलें हांवें. आनी तेवटेन कॅनलूय आसा. सो येताना तुमी पळयलें आसतलें तुमी थंयसर न्ही कॅनल बीन आहा. थंय स्टेप्सां बीन आसा. थंय बसून तुमी कितें बरें शूट बीन करूं शकता. सो अशें आसा कासा दे डायस. कळ्ळें न्ही. सो तुमकां रिक्वेस्ट करता की तुमी कोणाकूय शेअर करात. इफ कोणाकूय कितें शूट बीन करपाक आहा तुमी हांगा येवन करचें. आनी तुमकां सांगता हांव प्रायस कशें कितें आहा तें. प्रायस आसा 2500 फॉर 1 आवर. ओके, 1 आवराक अमकें प्रायस आहा 2500. ओनराचो हांव नंबर घालता तुमकां. कळ्ळें न्ही. हो आसा नंबर. इफ तुमकां कितें शूट बीन करपाक जाय तुमी हांगा येवन करूं शकता. कळ्ळें न्ही. चांदोर. आनी हें घराचें न्ही तुमकां लोकेशनूय घालता सकयल. इफ कोणाक जाय जाल्यार तुमी येयात, शूट करात. खूब बरें आसा. शूट करात आनी प्लीज शेअर करात. कळ्ळें न्ही. इफ तुमचे कोणा फ्रेंड्स, नेबर्स, कोणाकूय रिलेटिव्स तुमी न्ही हें शेअर करात. कळ्ळें. सो म्हाजे इशूकाचे आमी चिंतलेलें की शूट हांगा करया म्हणून. सो पॉसिबल जावंक ना कित्याक मातशें पयसू आसा आनी इशू टायर्ड बीन जायत. आनी जे आमचे कोण फोटोग्राफर बीन आहा पळय तांकां इतले पयस बी येवपाक जावचें ना. ताका लागून आमी न्ही हें करूंक वचोंक ना. सो एक्चुली म्हाजें खूब हें आसलेलें हांगा करपाचें. सो बरें आसा. कळ्ळें न्ही. सो तुमी येवचें. नंबर बी शेअर केला हांवें. कळ्ळें न्ही. हांव न्ही हो 2 पार्ट करतलें. सो आतां आमी वयता जेवपाक.
सो हांगासर हे सायडीन रेस्टॉरंटान केन्ना अशें वचूंक ना चड पावना न्ही आमी आनी चड अशें जेवपाक वचूंक ना सो म्हटलें आंटी अब्बाली एक रेस्टॉरंट सांगलां आमकां तेजे दुसरो व्लॉग करता हांव ओके सो नंबर बी तुमकां हांव शेअर केला इफ कोणाकूय जाय प्लीज हेल्प करा कोणाकूय कळ्ळें न्ही सो कोणाकूय हेल्प करा शेअर करात कळ्ळें कोणाक अशें शूट बीन जाय जाल्यार बीन सो तुम्ही तिका आंटीक फोन करू शकतात ओके तो चला हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा शेअर करात आणि चॅनलला सबस्क्राईब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टिल देन बाय टेक केअर Bye. I love you, friends. Please do comment and subscribe to Buy the Lango Festival. चला बाय Bye.